आमकां गोंयान कोळसो नाका. बाय म्हाकाय कोळसो नाका. गोंयान कोळसो डबल ट्रॅक करता. डबल ट्रॅक वयल्यान ट्रेनी वयल्यान कोळसो वतलो आनी बारीक बारीक पावडर जावन वाऱ्यान मिक्स जावन आमच्या लंग्सान भितर वचून आमकां वेगवेगळे रोग जातले. बाय तुजी चिंता म्हाकाय आसा. पळय म्हाजी डॉक्टर हा शी इज पार्थिवी. ओके तुजी चिंता ती तुका तूं म्हाका म्हणजे चले सारकेच आसा. कळ्ळें तुका. म्हाकाय गोंयान कोळसो नाका. पण एक गजाल हांव सांगता तुका. कोळसो आमी जाता तितके बेगीन कमी करून बंद करपाच्या खातीर आसा. ओके म्हळ्यार आमी जीशी भुरगीं आहा पळय न्ही थंय काम आमी वांगडाच काय बंद करूंक शकना. सगळी इंडस्ट्री गेली इंडस्ट्री कितली वर्सां 40 वर्सां चलता. आमकां इतले करून कोळशाच्या ऐवजी दुसरें कितें तरी थंय हाडपाक जाय. आमची भुरगीं आसा पळय न्ही थंय काम जे 2000 लोक काम करतात तेंची बारीक भुरगीं आहा. आमकां तांकां दुसरें काम दिवपाक जाय. दुसरें काम दिल्यार आमकां कोळसो बंद करपाक जाय. ओके म्हणून आमी तांकां दुसरें अल्टरनेटीव काम जें आहा त्या एलपीटीचेर सोदता. आनी जशें आतां 6 म्हयन्या भितर वर्साभरा भितर दुसरें जशें काम येयलें काय कोळसो इल्लो कमी जातलो आनी कोळसो आमी बंद करतले. कोळसो हाडलेलो म्हाकाय नाका. कळ्ळें न्ही. हय आमकां फक्त थोडोसो टायम जाय. हा थोडो टायम मेळ्ळो काय कोळसो आमी पुराय कोळसो बंद करता. हा या सांग. येस येस कोल फ्री गोवा. शाणे म्हज्या म्हाकाय कोल फ्री गोवा जायो. हांवें काय नाका म्हटला. व्हेरी गुड. तुवें प्रमोद काका बरयला मरे तर म्हाका. ओके नायस. शाणे म्हज्या म्हाका कोळसो नाका. कळ्ळें मरे. म्हाका गोंयांत कोळसो हाडचिल्लो कोणाक जायो. हा आमकांय कोल फ्री गोवा जाय. आमकांय बरें एनवायरमेंट जाय. हा आमकांय पोल्युशन नाका. आनी बिलकुल म्हाका तर मात सुद्दां नाका हांव सांगता तुका. कारण कोळसो जो आहा पळय रे तो खूब हाडपाचो आहा. तो इल्लो करून कमी करुया. वांगडाच बंद जावचो ना. हांवें सांगला पळय वांगडा जर आमी बंद केलें जाल्यार आमच्या सारकिलीच भुरगीं थंय काम करतात तांची आहा तांकां जेवपूय मेळचें ना. तांकां खंयचे दितले. अल्टरनेटीव कितें तरी करूंक जाय काय नाका. तांच्या भुरग्यांक स्कुलान वचूंक जाय काय नाका. आमकां अल्टरनेटीव सोदपाक जाय. जो पर्यंत अल्टरनेटीव मेळना पळय न्ही तो पर्यंत तो हांव सांगता हार्डली टू हार्डली मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कारण गेली 40 वर्सां आसा. आमकां बंद करपाक निदान वर्सभर तरी जाय. त्याची तो इल्लो करून बंद जातलो. 40 वर्सांचें काम जर आमकां बंद करपाक जाय न्ही रे जाल्यार वर्सभर तरी जाय काय नाका. फाटलें वर्सभर जे आहा पळय न्हू आमी तिचेर अल्टरनेटीव सोदीत आसा. थंयसर जो कोळसो हाडटा त्या जाग्यार आमी टुरिजमा खातीर सोदीत आसा. ते टुरिजम एक्टिविटी सुरू करपाक जाय. एके वटेन मायनिंग सुरू जालें आसत जाल्यार थंयसरल्यान कोळसो हाडपीच बंद जातलो. आमकां कितें खूब मोठ्या प्रमाणात कोळसो हाडूं नाका. कळ्ळें न्ही. चीफ मिनिस्टर, I have a question. You are talking about the coal that has already been happening. I agree we need to stop that. But I want to ask you why they have already started the work of the double tracking. We need to stop the expansion. You don't need that. What has already been happening for the past 40 years, yeah, we need to stop that too because it is ruining our health. But why do we need to have this extra double tracking? This is an extension of the project and we don't need that. So what? By the way, एक गजाल सांगता. Don't mix the coal with the double tracking. Okay, you are concerned about the double tracking. म्हाका पडटा. But the double tracking is used for the coal. आई सांगता. आमकां कशें आसा डबल ट्रॅकिंग आत्तां लोकांक दिसता फक्त कोळशा खातीर आसा अशें. आमी जर फाल्यां सकाळी कोळसो बंद केलो जाल्यार त्या डबल ट्रॅकिंगाक विरोध जातलो. हांव परत तुका विचारता. कोळसो आमी पूर्ण बंद केलो धरून तर नाका आमकां म्हणटा त्या पोटा म्हणजे त्या रोडा वयल्यान रेलींतल्यान कोळसोच जर वयचो ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लेम आसा. But आमच्याकडे ऑलरेडी एक लाईन आसा ती पुरो आमकां. गोवा's population is not so big that we need a double track. बाय एक म्हणजे आय गोवा इज नॉट अ म्हणजे डिफरंट फ्रॉम इंडिया. पण हांव तुका सांगता हांवें सगळ्यांचो कन्सर्न जो आसा पळय न्ही हांवें पोर्ट म्हणजे शिपींग मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न रेज केला. फॉर द रेल्वे मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न रेज केला. हो हाच्या पयलीं कोणीच करूंक नाशिल्लो. हांव पर्सनली वचून रेल्वे मिनिस्टराक मेळ्ळा कारण हो प्रोजेक्ट आतां हाडूंक नाशिल्लो. 2010 प्रोजेक्ट सुरू जाला आणि 2010 डबल ट्रॅकिंग जे आहा पळय न्ही गो हे सारखे 2010 ते पयले सुरू जाला. ताका पयशे अलाउड केल्या. 2011 ताका वर्क ऑर्डर दिल्या. 2011 पासून आज 2020 गेली 10 वर्सां ते इल्ले काम चलता. म्हाका जर तुमी आतां आयले सांगले फाल्यां डबल ट्रॅकिंग बंद कर खंयचो प्रोजेक्ट असो बंद जाता ना. बट तुमचो कन्सर्न हांवें रेल्वे मिनिस्टर जो पियुष गोयल आहा ताच्या कडेन सांगला. कारण जो डबल ट्रॅकिंग आसा पळय न्ही
सो आमकां फक्त फोर्सो वचपाक नाका किंवा डबल ट्रॅकिंगा बद्दल आमच्या लोकांचे कन्सर्न आसा. तांच्यांनी सांगला आमी रिस्टडी करता प्रोजेक्ट. आमकां तेजेर कितें तरी कशें आहा 300 किलोमिटरची डबल ट्रॅकिंग, ऑलमोस्ट म्हणटा तशी 230 किलोमिटर पुराय जाले. ओके, उरल्यात 70 किलोमिटर. पण तरी सुद्धा म्हणजे तांणी सांगला की आपल्याक कन्सर्न आसा. तुवें जेन्ना लोकां बद्दल आपल्याक सांगला तेन्ना आपूण विचार करता ताजेरूय कितें करपाचें तें पळोवया आनी ताज्या उपरांत डिसायड करुया. बट एक गजाल सांगता हांव, दॅट डबल ट्रॅकिंग इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल. Then what is it for? हा, डबल सदांच इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसता आमची जेन्ना हांगा कोंकण रेल्वे हाडटाली पळय बायनी, ते आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय देशा खातीर यूज जाले वता. इट इज फॉर द पॅसेंजर, इट इज फॉर द अदर कम्युनिटीज ऑल्सो. But sir, इतले वर्सां आमी एक लायनीन आमचे चालू आसा and everything has been going on smoothly. So why do we need another line? आमकां सपोज जर कम्युनिटी बदलपा जाय, म्हणजे कोल जर चेंज करपा जाय आसता, फाल्यां सकाळी थंयच्यान फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट वचूं शकता. अशें न्ही की डबल ट्रॅक जो जाता पळय न्ही तो फक्त कोळशा खातीर न्ही, आमी लॉंग तकले जे आसा पळय न्ही. बट तरी सुद्धा हे सगळें आसतना सुद्धा आमी कन्सर्न जो आसा लोकांचो कन्सर्न, पियुष गोयल मिनिस्टर जो आहा रेल्वे मिनिस्टर पळय न्ही ताजे कडेन हांवें लोकांचो कन्सर्न सांगला. ओके, तुम्ही जशी सगळी आयल्या पळय म्हाका तितकोच कन्सर्न आसा, म्हाकाय चिंता आसा. हा, म्हाका कितें डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर जाय, डबल ट्रॅकिंग थंयच्यान हांवेनूय पळयलां की लोकांचें कांय वयतलें. पण तरी सुद्धा जे हांवें तुका सांगलें की आतां सुरू जावंक नासलें. इन 2010 हांव सीएम केन्ना जाला मार्च 2019. ताज्या उपरांत जो आसा पळय. But sir, you have the power now to stop it as the chief minister of Goa. So बाय म्हाज्या आयक, हांव खंयचोय सेंट्रल प्रोजेक्ट फाल्यांच्यान बंद कर अशें म्हणूंक शकना. द क्रोर्स ऑफ रुपीज हॅव स्पेंड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट दॅट प्रोजेक्ट. हे जर करतलो आसत सुद्धा आसत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाची स्टडी करची पडटा, तेजी वायबिलिटी करची पडटा. मग कितें जातलें तें ऑलरेडी हांवें सगळ्यांचो कन्सर्न सांगल्या उपरांत तांच्यांनी सुरू केला. थोड्याच दिसा भितर ताचेर एखादी कमिटी बी कितें तरी बसतली आनी ताच्या उपरांत ते सुरू करतले. पयली गजाल आसा तुमकां जें सांगलें पळय न्ही मोल्या 70,000 ट्री कट जाता म्हणून ती चुकीची म्हायती आसा. ती रॉंग इन्फॉर्मेशन जे व्हिडिओ काडून कोणी कितें तरी घालता पळय रे एकदम चुकीची म्हायती. मोल्या जो म्हणटा तो आत्तां फक्त एकूच प्रोजेक्ट आत्तां येता, विच इज द टमनार प्रोजेक्ट. टमनार प्रोजेक्ट आत्तां आमी हांगा आसा, आमकां गरमी जावपाक लागली काय ना, आमकां फॅन जाय, आमकां पावर जाय. गोंयांत फक्त आतां पर्यंत महाराष्ट्रांतल्यान जो आहा पळय रे ती इलेक्ट्रीक 110 kV लायन येता. आमकां थोड्या दिसांनी कदाचित आमकां ती कदाचित शटडावन घेवचें पडटलें, पावर शटडावन. आमकां जर पावर जाय आसत जाल्यार आमी काय पावर जनरेट करता. गोंयांत पावर जनरेट जाता? सांग म्हाका, जाता पावर जनरेट? हा ना, फक्त 4 ते 5 kV जाता. खंय ती सांगता हांव, म्हाज्या आमोण्या प्लांटार जाता. ताजेंय पोल्युशन आमी सफर करता. तुम्ही वयतना जर पळयशात न्ही वेदांताचो जो प्लांट आसा थंयसर पावर जनरेट जाता, विच इज व्हेरी लेस. ओके, आतां जी आमकां थंयच्यान जी मोलेच्यान लायन येता पळय न्ही बाबा, तितूंतल्यान आमकां 400 kV लायन येता गोंयांत. गोंयांत आत्तां जर आमी ती लायन बंद केली आमकां वेगळो सोर्स ना. आमी सोलार पावर लोकांनी घेवची म्हणून फाटले वर्सभर सांगत आसा. सोलार पावर घेता ताका आमी 50% सबसिडी दिता. कितल्या जाणांनी घेतली? कोणीच घेवंक ना, फक्त 29 जाणांनी घेतली. सोलार पावर म्हणजे कितें, जी सनलायट आसा ताच्या पासून पावर जनरेट जावपाक जाय. आनी ती जर पावर जनरेट आमी सगळ्यांनी केली, आमी जर सांगलें आतां आमी रवींद्र भवनाचेर करपाचें, आपल्या प्रत्येक घरान जर आमी केली सोलार पावर, आमकां भायली लायन हाडपाची गरज नासली. बट ते आमी कोणीच करूंक ना. 29 लोकांनी फक्त केली. आनी 29 लोकांक आमी जर ताका 1 लाख रुपया खर्चयला आसत जाल्यार 50,000 रुपया परत दिले. ओके, आतां ती लायन ना म्हटल्यार पण आमकां इंडस्ट्री येवपाक जाय. इंडस्ट्री जाल्यार फाल्यां सकाळी आमी सर्वायव जावंक शकना. आमकां शेवटी नोकऱ्यो जायो. शेवटी आतां महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान सुद्धा ज्या दोनूय स्टेटी कडल्यान आमी पावर विकत घेता, विच इज 8 रुपीज पर युनिट, 8 रुपये. आनी आमी लोकांक कशी दिता 2 रुपीज पर युनिट, म्हणजे 6 रुपीज पर युनिट ती गव्हर्मेंट बेर करता. आतां एकदां आमकां पावर शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान 14 रुपीज युनिटान विकत घेवची पडटा. ताज्या खातीर दुसरो अल्टरनेटीव जो आहा पळय न्ही रे तो टमनार प्रोजेक्ट जाका म्हणटा, जो मोल्याच्या अभयारण्यांत जरी येयलो जाल्यार चुकीची म्हायती आसा. फक्त थंयसरले 6 पोल जे आहा म्हणजे 6 खांबे हे फक्त मोल्याच्या जंगलान जातले. मोल्याचे जंगल कट करीत मोल्याच्या जंगलाची म्हाका काळजी आसा. ओके, महावीर अभयारण्यात हांवूय खूब फावटी गेला. महावीर अभयारण्यात ज्या अनमोल घाटांतल्यान हांव कितलेशेच फावटी ट्रॅव्हल केला. म्हणजे ओन्ली 6 पोल आनी ज्या जाग्याचेर जे पोल येतात त्या पोल उबो रावता पळय न्ही थंयसल्यो ट्री कट केल्यो वयतल्यो. ट्री मेजता आसतना दीस पोल टू दीस पोल हाच्या सकयल्यो ट्री ज्यो आहा ह्यो काउंट केल्यो वता. अकॉर्डिंग टू दॅट प्रोजेक्ट ह्यो कट केल्यो वचना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जर कट केले आसत म्हणजे त्या पोला खातीर म्हणजे वी आर ट्रायंग टू मिनिमायज इट. ताजे पावर स्टेशन जाता ते मोल्याच्या अभयारण्यात भायल्यान जाता. मोल्या अभयारण्यात जाता जायना.
प्रायव्हेट हितून जाता, लँडान जाता. ती स पोल जितके घालपा खातीर 20 स्क्वेअर मीटर बाय 20 स्क्वेअर मीटर ही लँड जी आसा हांगासरूच फक्त टॉवर घातलो वयतलो. आणि 70,000 ट्रीज म्हणटा पळय न्ही, चुकीची म्हायती आसा. तुमकां जितके कन्सर्न आसा पळय न्ही तितकीच म्हाका कन्सर्न आसा. ट्री कवर गोंयांत कितले आहा कोण सांगतलो म्हाका? ट्री कवर आमच्या गोंयांत कितले आसा? Which is the highest in the country. 70% tree coverage in the state. हे अनेक ट्री कव्हरेज खंयसरूच ना. बाकीच्या स्टेटीनी ट्री कव्हरेज कितली आसा? 30%, 35%. गोंयांत 70% आसा. पण हाचो अर्थ आमी झाडां मारपा खातीर ना. आमकां ती झाडां वाचोवपाक जाय आसा ती बी, पण ती कमी करपाक जाय. पण ताच्याच बरोबर आमकां लायटीची गरज आसा आनी तितकीच लायटीची गरज आसा. वेगळे जे प्रोजेक्टाच्या बद्दल सांगता त्याचो अजूनय बी खंयसरूच म्हणजे इट इज नॉट इन फायनल स्टेज खंयचोच प्रोजेक्ट, बट तेजो रॉंग हें जें आसा पळय न्ही इन्फॉर्मेशन हें सगळे कडेन सोशल मिडियाचेर आनी वेगळ्या मिडियाचेर घातलें वता. ओके, ती मोल्याची चिंता तुका जशी आसा पळय न्ही चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तुज्या पेक्षा कितलेशेच पटीन ती म्हाका चड आसतली, कारण हांव राज्याचो मुख्यमंत्री आसा. ती मोल्या जें वाचोवपाक जाय पळय न्ही हें म्हाकाय खबर आसा मोल्या वाचोवपाक जाय म्हणून. कारण म्हणजे तू ल्हान भुरगो आसा म्हणून तुका कन्सर्न आसा, तुका कितें दिसता म्हाका कन्सर्न ना म्हणून? म्हाकाय कन्सर्न आसा तितकोच. ओके, मोले हांव तुका परत सांगता, हांव सगळे कडेन सांगता, मोले केन्ना डिस्ट्रॉय जावचें ना हाची खबरदारी हांव घेता. आनी निदान हांव मुख्यमंत्री म्हणून आसतना मोले डिस्ट्रॉय करपा खातीर कशेंच दिना हाची चिंता करूं नाका. इट इज वर्ड फ्रॉम मी. जालें? But how can we call it development and we are actually using coal to generate power instead of using? मैं बरो प्रश्न विचारलो. ओके, आम्ही कोल कित्याक अजूनही वापरता? बरोबर मरे. वी हॅव गिवन द अल्टरनेटिव्ह फॉर द सोलार पॉवर. बरोबर आसा? सोलार पॉवर वी आर सर्चिंग द अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे आयज पर्यंत त्याचो कोणी अल्टरनेटिव्ह विचार करूं ना. सोलार पॉवर कितें आनी कोणाक कितें विचारपा जाय? तुम्ही म्हाका हॅपी दिवाळी म्हणून ना एकट्यानूय बी. हा हाडला मरे. ओके, thank you. Government own offices, street light, it's only police or ministries don't report them. राईट. तुवें तो सांगलो पळय न्ही आमी आतां सुरू केला. आमी त्या खातीर तुका सांगलें माझ्या रवींद्र भवन आमी सोलाराक दिला. बट ते गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट म्हणजे इतके इन्फ्रास्ट्रक्चराक घालपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन पयशे नासले. आमकां अल्टरनेटिव्ह सोदलो पडटा आनी पीपीपी मोड येवचे पडटा. वी हॅव लॉन्च नाव फॉर द पीपीपी मोड. दोज वर इंटरेस्टेड टू सेटअप. जर तुमी पळयता म्हाका सांग भुरग्यांक सगळ्यांक आमच्या मोबायल जाय. कितले लोक मोबायल टॉवर घालपाक दिता आमकां? कितले दिता? सगळे विरोध करता. आता आम्ही सध्या पॉलिसी काढल्या तितून आम्ही गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर पयलीं घालता म्हटला. प्रत्येक पंचायतीन आम्ही टॉवर घालपाक गेले. आता लोक कनेक्टिव्हिटी ना म्हणटा. फाटले फावटी जवळपास 60 कडेन मोबायल टॉवर घालपाक गेल्ले बंद केल्या. हें उपकारना न्ही. आमी एटलीस्ट आमच्या कडेन अल्टरनेटिव्ह आसपा जाय. मोबायल टॉवर आमी घालपाक घेवपा जाय. आता आमी आमच्या पॉलिसीन ठरयला वी आर युजींग द गव्हर्मेंट प्रिमायसीस फर्स्ट. ओके, टू पुट द सेम वे आम्ही आता अल्टरनेटिव्ह आम्ही कशें आसा गव्हर्मेंट स्पेंड करू शकना. वी आर कमिंग अप विथ द पीपीपी मोड. भायल्यांनी कोणी ते इन्व्हेस्ट करतो आणि आमच्या गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही ताजेर तेंच्यांनी वी आर कमिंग अप विथ द सोलार. तूं जशें म्हटलें आमी आतां टॉवर आमी ऑलरेडी स्ट्रीट लायट जी आसा पळय ही टॉवराचेर हाडपाक स्टार्ट केली. आमी अल्टरनेटिव्ह सोदले. आता आमचे स्ट्रीट लायट थोडे थोडे मायसेल्फ अँड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पॉवर दिनेश काब्राल आमी चेकूय डिस्ट्रीब्यूट केल्ले. तुवें सांगला ते बरोबर आहे. अवेअरनेस करीत जाल्यार जावचें ना. खरें आमच्या सगळ्या एमएलएनी बी जो आहा पळय विशय तोय करपाक जाय. हांव म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा. ओके, आमी सगळ्यांनी मेळोन आमकां सगळ्या जाणांक गोंयची चिंता आसा. गोंयच्या सैमाची चिंता म्हाकाय आसा. ओके, असो समजू नाका की गोंयच्या सैमाची चिंता म्हाका ना. म्हाका वयल्यान जाल्यार म्हणटलो भुरग्यां पेक्षा चड म्हाका, कारण आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. आय एम द हेड ऑफ द स्टेट. Okay, so it is my being a doctor, people say, I know. How can you do this? I know. हांवें सांगलें मरे तुका. भुरगे ते म्हाका जेन्ना सांगता आपल्या लग्नाक म्हाकाय चिंता आसा रे. अल्टरनेटिव्ह त्या खातीर तुका सांगल्या वांगडाच हांव स्टॉप करूं शकना. वी वॉन्ट टू गिव्ह द अल्टरनेटिव्हस एंड वी आर ट्रायिंग एट अवर लेवल. 100% आय एम ट्रायिंग. Can you give us an assurance till when this will take? हांव तुका एक सांगता. आमचो फुडल्या एक ह्या म्हयन्या भितर अवर शिपिंग मिनिस्टर इज कमिंग. Shipping minister is coming. He is setting up the one committee to search the alternative. आता just तुमका कळपा खातीर सांगता. MPT there is one another alternative to start with the ro-ro ferry and to start with the ropeways. हे दोन प्रोजेक्ट आम्ही टुरिझमाचे स्टार्ट करता. If it will start within the 3 to 4 months. आम्ही थंयच्यान जो आहा पळय टू द MPT वयल्यान it will go directly to the Agwal Fort. It will directly come to the Old Goa and it will directly go to the Terek Fort.
हो जेन्ना अल्टरनेटिव्ह म्हणजे जो एअरपोर्टा वयल्यान देवलो तो डायरेक्टली थंय गेलो आणि त्यांनी जेन्ना थंयच्यान बोट घेतली काय डायरेक्टली हो जेन्ना अल्टरनेटिव्ह सुरू जातलो हो जर आमकां चलपाक जाय जाल्यार कोल कमी करपाक जाय ऑफकोर्स त्या शिवाय जावचो ना आता हो जेन्ना आमी इतको व्हडलो जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट थंय करता ओके वी आर आस्किंग फॉर द शिपिंग डेस्टिनेशन भायरच्यान शीप घेवच्यो आणि थंय लागच्यो कोल कमी जावपाक जाय ऑफकोर्स हो जेन्ना प्रोजेक्ट सुरू जातलो हांव जस्ट कळपाक जाय म्हणून तुका सांगता इन द इयर ऑफ 2011 म्हणजे जेन्ना खरें म्हणजे जेन्ना मायनिंग चालू आशिल्लें पळय तेन्ना 3 मिलियन आशिल्लें बट केन्नाय तांणी मायनिंग जेन्ना स्टॉप जावपाक लागलें तेन्ना इन द मार्च 2012 when in the code of conduct they have given the 10 million capacity extra हांव तितून वचना कारण म्हाका भुरगीं येयला राजकारणांत वचपाचें ना म्हाका कन्सर्न आसा त्या भुरग्यांचो कोणी कितलो वाडयला तेंय म्हाका पडलेलें ना बट तो कसो कमी करपाचो हेजो अल्टरनेटिव्ह आय एश्युअर यू जे विदिन अ इयर इट विल ड्रॉप डावन 100% इट विल ड्रॉप डावन मोर देन 50% इट विल ड्रॉप डावन आणि जर जालें जाल्यार इन माय नेक्स्ट 10 इयर इट विल मॅक्सिमम वी आर सर्चिंग फॉर द अल्टरनेटिव्ह आमकां नाका हांव तुका सांगता म्हणजे कशें आसा तेणी देर इज अ वेरियस वेज पावर वेगवेगळे म्हणजे कोल रिप्लेसमेंट सगळें बट एटलीस्ट वी वॉन्ट सम टायम दॅट इज दॅट You said it's not 70,000. Then what's the correct number? तू करेक्ट नंबर जो म्हटला पळय न्ही लोक सगळे प्रोजेक्ट टॅक करतात त्या खातीर हांव तुका सांगता लोक म्हणटा रेल्वे वयतली तेजी झाडां मारतली लोक म्हणटा हायवे जातलो तेजी झाडां मारतली लोक जो टर्मिनल प्रोजेक्ट जातलो तेजी झाडां मारतली म्हणटा आता हे दोन प्रोजेक्टाचो अजूनही विषय ना अजूनही कांयच ना ओके हा तो एक एक्च्युअली कशें आसा आता हायवे प्रोजेक्टाचेर म्हणटा तेजो फक्त एक सर्वे जाल्लो ओके सर्वे जाल्लो तो डिसायड केलो अजून प्रोजेक्ट सँक्शन जावना काय ना कांयच ना हे सगळे प्रोजेक्टाचे अल्टरनेटिव्ह जितून 70,000 झाडां म्हणटात पण हांव तुका म्हणटा हे सुद्धा जरी सगळें जालें जाल्यार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आय थिंक इट इज एन 13,000 बट ती बी रिड्यूस कशी करपाची हाजो आमचो प्रयत्न चल्ला ती अजून ड्रॉप करून कशी हाडपाची आणि जर सपोज आम्ही फाल्यां सकाळी 13,000 झाडां मारली सुद्धा आसत जाल्यार फॉरेस्ट आमचेर बायंडींग आसता उरलेली 13,000च्या येवजी आमकां थंयसर जवळपास 26,000 झाडां म्हणजे डबल द ट्रीज आमकां त्या फॉरेस्ट एरियान किंवा दुसरे कडेन गोंयांत आमकां लावची पडटा आणि ताजी अल्टरनेटिव्ह जी आसा पळय ताजो आमी विचार करता आमकां एखादें झाड जर कट करता तर म्हाकाय दिसता कारण आय एम नॉट फ्रॉम द रिच फॅमिली आय एम फ्रॉम द फार्मर्स माझे गांव आसा कोटंबी गांव आसा माझे शेत आसा माझे भाट आसा एखादें झाड मारतना म्हाका वायट दिसता आय एम द आयुर्वेदीक डॉक्टर जेन्ना मेडिसिनल ट्री हा पळय फर्स्ट टायम तुका सांगता गोंयच्या सगळ्या जंगलांतल्यान मेडिसिनल प्लांट सोदची म्हणून आमी वैद्य मित्र म्हणून गोंयांचे ट्रेडिशनल वैद्य आशिल्ले ते वी हॅड गिवन लायसन्स म्हणजे ती झाडां प्रिजर्व उरची तांची मेडिसिन्स आमच्या ट्रेडिशनली खूप वर्सांनी येवची 65 जाणांक आमी ट्रेडिशनली लायसन्स दिला वैद्य मित्र म्हणून कित्याक ताजी फळां पडटा ताजी पानां पडटा ताज्यो साली पडटा आणि ती ज्यो ओल्ड स्पिसीस गोंयांत आसा त्यो प्रिजर्व जावपाक जाय दॅट ऑल्सो वी आर आयडेंटिफायिंग एंड वी आर प्रिजर्विंग आय एम नॉट देअर फॉर टू कट द ट्रीज ओके सर लास्ट क्वेश्चन या येस KTP wants to turn into cruise tourism as per the ministry's report. Yes. Parliamentary Standing Committee also suggested. So when we are shifting it to the cruise tourism, it may take time, 1 year or 2 years. Then why we don't require double tracking and irreversible damage that we are going to do it, that we will not be able to तुवें दोन गजाली सांगल्यो पळय क्रूज टुरिझम जावचो ह्या पार्लिमेंटरी कमिटीन सजेस्ट केला ओल्सो वाडचो 2010 सजेस्ट केल्लो हांव सांगना एट प्रेझेंट जो MP आहा ही वॉज दॅट टायम इज इन लोकसभा पार्लमेंट जाय जाल्यार तेजी प्रेस कटिंग्स आनी हें सगळें आसा या हांव हें कळपाक जाय म्हणून सांगता बट अवर पार्लिमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड इट इज टू गो फॉर द टुरिझम पर्पज जेटी वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट जेटी इनटू द टुरिझम पर्पज जेटी आता तुवें जशें म्हटलें कारण हो प्रोजेक्ट जेन्ना 2010 सुरू केल्लो तेकाय जर ते अल्टरनेटिव्ह आसत जाल्यार तेजो स्टडी रिपोर्ट जावपाक जाय दे हॅव स्टार्टींग नाव हांवें सांगलें पण पियूष गोयलजीन म्हाका मिनिस्ट्रीन सांगला वी आर स्टार्टींग वॉट एवर द बेस्ट थिंग वील हॅपन वील डू इट ओके ओके हांव तुका तेच सांगता डबल ट्रॅकिंगूय जो आहा पळय न्ही म्हाका सांगलें न्ही म्हाका कन्सर्न आसा म्हणून त्या खातीर ताजेर एक एखादी कमिटी बसून ताजेर हें करतले हां झालो चल ओके थँक्यू बाबू सगळ्यांक चॉकलेट्स दी बाय एक मिनिट राव हांव सगळ्यांचे कार्ड्स घेता राव मरे चॉकलेट जाता मरे बाय घे चल बाय दी म्हाका कार्ड दिता ते भितर घेवपाचे We shall overcome someday. Oh,
deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.